तुम्ही अटेंड केल्या मिटिंग केलें. सो जे काँग्रेसांचे जे कुफसांव चल्ला ते डिस्कस केल्ल्या सगळें डिस्कस केलां आनी आमच्या पक्षान की वी हॅव टू हिट द स्ट्रीट्स म्हळ्यार हें सगळें एअर कंडिशन कॅबिनान बसूनच राजकारण जावचें ना रस्त्यार वचचें पडटलें आनी बेगीन वचचें अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट एंड टू टेक अवर पार्टी फॉरवर्ड. गिरीश बीन तुमचे कडेन उलयल्लो कित्याक गिरीशाक जेन्ना काल विचारलें त्यांनी म्हटलां की तुमकां तेणी एक दुसऱ्या नंबरार तुमच्या प्रायवेट नंबरार बीन मेसेज केला आसतली. PAC जाल्या तांणी जें डिसिजन घेतलां ते अनावन्स करतले. तें सोडून हांव म्हजें पर्सनल हें तुमकां इतलेंच सांगूंक सोदतां की म्हाका दुसऱ्या नंबराचेर धाडलां हें जालां तें जालां तें कितें तें तुमकां सगळ्यांक एक्सपोज जालां काय उरलां कितें पूण म्हाका इनवायट केलो ना हो इशू न्ही. म्हाका मॅसेज आयली ना हो इशू न्ही. इशू व्हडलो आहा. इशू आहा पर्याय तयार करप आनी तितली मॅच्युरिटी आसपाक जाय. म्हाका त्या दिसा खरोच हांव घरा आहा खरीच मिटींग आसा म्हूण खबर नाशिल्ली आनी जेन्ना तुमी फोन केलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की मिटींग आसा म्हणून. सो ताजे खातीर म्हजें रिएक्शन जालें पूण म्हाका आतां तें हांवें तें सोडलां आनी हांव पक्ष सांगता ते भशेन हांव वतलों. असेंब्लीन द इशू इज नॉट about getting the invitation, not getting the invitation, sending the SMS. These are not issues. This is too petty, and I don't want to get involved in anything petty. But the general thing is, when you have cheated people of Goa twice, people are looking at doubt that you may be making a hat-trick. And ते hat-trick जावपाक जायना जाल्यार आमचो पक्ष रस्त्यार वचून इंडिपेंडंटली फुडें वचचो पडटलो आनी ते आमी करतले. एकला चलो जातले एकला चलो काय नेवी काँग्रेस पार्टीची सध्या तुम्ही अलायन्साक बट अजूनही हें आसा तुमी म्हणटा हांवें सांगलां तितलेंच फॉर्म ऑन वॉट आय टू. सो असेंब्लीन तुम्ही त्यांच्या वांगडा आसतले काय? असेंब्लीन हांव ऑपोजिशनान जावं न्ही हांव रुलींग जावचो. युनायटेड नासतले सर युनायटेड तुवें म्हाका ऑपोजिशनान आसतना ऑपोजिशना बरोबर आसता रुलिंगाच्या अगेन्स्ट आसता तें हांवें जें कितें केलां 4.5 वर्सां तें हांव करतलो. कमिटी कितें म्हणटा तुमची की एकलोच चलो तांचे आयका नवी काँग्रेस एकला चलो वाट धरतले तेंच्या वांगडा युती बी कशी कितें खंय जालें तुमची वाट वेगळी गिरीश म्हणटा तुमकां मेळोन गेले मिटिंगाची चर्चा जाली म्हणून. गिरीशा म्हटलं की तुमकां मेळोन गेल्या युतीचे डिस्कशन जाल्यार बी म्हणून. ना गिरीशाचे घरा हांव गेलां सो कितें डिस्कशन जालें तें हांव जाणा. सुरवात जाली रोखडेच दुसरे दिसा ब्रेक पडलो न्ही. ब्रेक सुरवात वाज आयलो आतां. मिसकम्युनिकेशन कितें तरी मिसकम्युनिकेशन जाला म्हणटा तुमच्या भितर युरीच्या भितर आनी तुमच्या भितर. जस्ट प्लीज गेट दॅट नंबर कोणाक कम्युनिकेट जालें तें दॅट विल सॉल्व. तुम्ही फॉर्म तुमचा नंबर न्हू म्हणून तो घे मरे फोन घे मरे. सो कोण आता युती ना तुम्ही तुमची वाट वेगळी धरतले. तुका नंबर खबर आहा तो नंबर हाजेर मारया कळटलें मरे. युती आता हांवें तुका सांगलां सादें कोंकणी अशें कॉम्प्लिकेट कांय सांगूं ना. तुका हांवें सांगलां तें कितें की आमी आमचे पक्षाक घट करपा खातीर जें कितें करूंक जाय तें आयच्यान करूंक लागतलें तें करतलें. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस घरा घरांनी पंचामृता.